सोमयाच्या येण्याक वाट तयार करा. मार्का सुवांशील अध्याय 1 वाक्य 3. मोगाच्या भाव बिन्यानो, आज सगळी पवित्र सभा आदवेंताच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आणि आज आमकां सोमयाच्या येण्याक वाट तयार करूंक आपोवण दिता. पवित्र सभा विशेष रितीन आयच्या मिसा वेळार मोग मुळेली दुसरी वात पेटयता आणि ह्या मोगा मारिफत सोमयाच्या येण्याक वाट तयार करूंक आमकां आपोवण दिता. इंग्लीश कवी रॉबर्ट फ्रॉस्ट रस्तो विंसूंक नासलो म्हणलेलें एका कवन बरयन ह्या कवनांत तो आमकां अशें विवरण दिता. एका रानांत 2 रस्ते सांगाता मेळटात आणि ह्या 2 रस्त्या मेळच्या सुवातेर एकलो मनीस वचून उबो रावता आणि ताका खंयचो रस्तो विंचचो म्हूण कळना. आणि असले एक घडीक पळयन रॉबर्ट फ्रॉस्ट म्हणटा, आमी बरो रस्तो विंचल्यार आमी बऱ्या शेवटाक पावता आणि आमी वायट रस्तो विंचल्यार आमी वायट शेवटाक पावता. आणि संवसारीक दृश्टेन आमी पळयल्यार रस्तो मनशाच्या जिवितांत महत्वाचो पात्र घेता. आज आमचे पैन सली जावंक जाय जाल्यार, आज आमचे पैन शाबी जावंक जाय जाल्यार आमकां रस्तो महत्वाचो जावन आसा. पूण आयच्या देवस्तुते प्रकार देव आयची देवस्तुती संवसारीक दृश्टे विशांत वा संवसारीक दृश्टेन रस्त्या विशांत आमकां उलयना, पूण आंतरीक दृश्टेन आमी मन परिवर्तन जावन पातक आमी साणून खुरपेचे जिवीत आपणावन जेजूच्या येण्याक तयार रावंक आमकां आपोवण दिता. आणि हेच जोवांव आपल्या संदेशांत आमकां आपोवणे दिता वा मन परिवर्तनाक उलोवप दिता. आयच्या वांजेला प्रकार जोवांव दिल्ल्या ह्या संदेशांत थोडे संगती आमी नियाळेत आणि आमच्या जिविताक आमी अळवडसून घेवच्याक प्रयत्न करीत. पयलें जावन आसा जोवांव आनी ताचो आदेश. प्राचीन काळार खंयचोय राय आपल्या राज्यांत भेट करूंक वेत आसतना आपल्या दुतांक तो आपयत आसलो आणि तांकां ताच्या मुखार फुडें धाडून एक रस्तो तयार करूंक आनी ताच्या येण्या विशयान ताच्या परजे कळोवंक तो तांकां सांगून धाडत आसलो. आनी जोवांव बाप्तिस्त जेजूच्या येण्या पयलें तो येता आनी जेजूच्या येण्या विशयांत वाट तयार करूंक सांगातास जेजूचें येणें जातलें म्हणलेल्या लोकांक कळोवंक हे दोनूय संगती आपल्या जिवितांत तो पाळटा आनी अशें जेजूच्या येण्याक तो तयार करता. पयलें लोकांक मन परिवर्तन जावंक तो आपयता आनी दुसरें तो म्हणटा, म्हज्या उपरांत आनेकलो येतलो, ताच्या वाणाचो काठ सोडोवंक हांव योग्य न्हय, तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो म्हणलेलें तो आमकां स्पश्ट करता. दुसऱ्यान आमी पळयता जोवांव आनी ताची रीत. जोवांवची रीत सिदा जावन आसली. जोवांव विशेष रितीन लोकांक पातकांतावन परतवणी जोडूंक, लोकांनी प्राचीन आदारूंक आनी बरें जिवीत जिवंक जाय म्हणलेलें ताच्या शिकवणेचो शेवट जावन आसलो. आनी ह्याच खातीर सत उखलून तो धरता आनी सत एक मजबूत रितीन स्वस्थ रितीन भियेन आसतना लोकांक तो परगडता. आनी अशें फारिसेवांक, सादुसेवांक आनी सर लोकांक प्राचीन आदारूंक आनी सोमयाच्या येण्याक तांकांच तांणी तयार करूंक तो आपयता. तिसऱ्यान आमी पळयता जोवांव आनी ताची चाल. जोवांव रानांत आसलो आनी ताचें जिवीत सगळें ताणें देवाक समर्पण दिल्लें. तो देंपे आनी रान मोवकात आसलो आनी अशें साद्या जिणे वरवीं देवाक समर्पी जिणे वरवीं आपलें जिवीत लोकां खातीर तो जियेतालो आनी आपल्या जिणे मुखांतर ह्या वाट तयार करचो एक संदेश लोकांक तो परगडतालो. आनी निमाणें जोवांव आनी ताचो संदेश आनी ताचो संदेश इतलोच जावन आसलो, लोकांनी आपलें पातक सांडून मन परिवर्तन करून खुरपेचें जिवीत जिवंक जाय म्हूण तो आशेत आसलो. आनी ताच्या ह्या संदेशान वा संदेश प्रगट करच्या रितीन खंयचोच तो अंतर वा व्यत्यास करिना. सगळ्यांक एकाच नम्याने हो संदेश तो प्रगट करता आनी सगळ्यांनी जिवीत परिवर्तन करून सोम्यातय एक जावन तो आपोवण दिता. तर ह्या संदेशा मुखांतर आज आमचेंच जिवीत आमी वरोवया आनी नियाळ पळोवया. पयले सुवातेर जोवान परगटलो हो परिवर्तनाचो संदेश आमच्या जिणेंत आमी कितल्या म्हणटात
पाळून आसा. दुसरें, जोन आमकां पातकांतावन परतवंक ताणें आपणे दिल्लो आसा. आज पातकां हांव कंटाळून आसा वा आज हांव पातकाचो गुलाम जावन आसा, आमकांच आमी सवाल करया. आनी तिसरें, आदवेंताच्या दुसऱ्या आयतारांत आमी मेट घालता आनी अशें जेजूच्या ह्या येण्याक आमी तयाराय करूंक ऑलरेडी येदोळच आमी आरंभ केल्ले आसा. तर ही आमची तयाराय कितल्या मट्टार एक क्रियात्मक रितीन, एक देवभिरांतेची, एक मन परिवर्तनाची तयाराय जावन आसा. तर आमचें जिवीत देवाच्या कुशी प्रकार आमी सारूंक प्रयत्न करया. आनी सांत फ्रांसीस सावेर म्हणटा, हर एकल्यानी सांत जावंक जाय आनी सांत जावंक आमचे थंय 2 गूण अवश्य जावन आसा. पयलें मागणें आनी दुसरें प्राचित. तर मागण्या मुखांतर आमी प्राचिताचो स्पिरीत आपणावया आनी जेजूच्या येण्याक फावो ती वाट तयाराय करूंक ह्या संभ्रमांत आमी मागया. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.